नमस्कार. सगळ्या गोंयच्या आणि पणजेकारांक नवरात्रीच्या शुभेच्छा. खूपशे फोन आयलो म्हणून एक हो व्हिडिओ हे करता की दांडिया आमकां खेळपाक मेळटा काय ना हे विचारपाक. आमी कितें एसओपी सीसीपीन एक आमी केल्या काय ना हे विचारपाक खूपशे फोन आयलो. म्हणून तुमकां कळोवपाक म्हणजे सांगपाक अशें दिसता की जी दांडिया म्हापशे देवळान गुजराती समाजाची जाताली ती ह्या वर्सा जावची ना. खुबशा देवळांनी स्वताहून डिसिजन घेतला की नवरात्राची जे 9 राती ते दांडिया खेळटाले, गरबा खेळटाले ते ह्या खेपेक ते उत्सव जावचो ना. आणि ज्या कोणाक दांडिया प्रोग्राम करपाचो आसा, जी गायडलायन आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची, जी एसओपी आसा तीच तेंच्यांनी फॉलो करची. एक लिमीट आसा हांकां. चड लोक गर्दी करूंक जायना, मास्क वापरूंक जाय, सोशल डिस्टन्सिंग दवरूंक जाय. त्या प्रमाणे ही नवरात्रा ही साजरी करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटान परमिशन दिल्लें आसा. आनी तेच डिसिजन आमी सीसीपीच्या तर्फे आमी हे जाहीर करता. जशी लोकांनी स्वताहून देवळांनी हे घेतलेलें आसा की ह्या कोविडाच्या काळान ह्या वर्सा दांडियाचो प्रोग्राम जावचो ना म्हणून, तेन्ना लोकांक आपापल्या हेच्या प्रमाणे ह्या परिस्थिती प्रमाणे प्रत्येकानी समजून घेवन ह्या वर्सा मातशें सादेपणांनी नवरात्र साजरो करुया. जशी गणेश चतुर्थी सादेपणान साजरो केल्या तशीच नवरात्र सादेपणान साजरो करुया. आणि फुडल्या वर्सा आमी बरे भशेन बऱ्या नेटान आमी वर्सा प्रमाणे आमी बरी सगळी नवरात्रां आमी साजरी करची. परत एकदां